पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जाणाय गे तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता मोन तो वोडता गरिव्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता पातक्याचे मोन तो वोडता गरिव्याचो हंकार तो मोडता कष्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता सांबळ दर्या एकाच उतरान शांत तो करता जाणाय गे तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता
भौतिकांच्या निर्देशकांच्या नावानं बोरयोगात पोरांनी बोरयोगाला सभारणी अभ्यासा संदर्भात प्रत्येक दिवसात आंदोलन भौतिकांनी मुद्दो मिसा दिल्ली आसात व्यक्ती सभा दवरतो तांच्यापासून आम्ही प्रत्येक जावन आज मागता तसेच ताणी आणि प्रयोजक असतात ताणी आणि प्रयोजक आम्ही तांकां उपरांत मानाच्या वाद मिसाच्या क्रेड दिलेली आहोत पुणे मुद्दो मिसा वेगवेगळ्या सभासंगी दिलेली असतात तांकां मानाचे वाद आमच्या बेजार वारड्याचे विगारवार बहुमानाधिक मास्तर सरकारा आता हस्तांतर करतले तांकां हांव बरो योगदान मागता आनी ही तांची नांवां सिल्विया डिकोस्ता वाचून सांगतली. Lina de Costa Santeres Godo, Philip Sunil de Souza Wadgani, Mary Pinto Santeres Godo, Sachin and Anita Menezes Vikarnagate, Anthony Rodriguez Tharmal, Felix Vance Bajpe, Gracie Fernandez Urva, Lancy de Souza Bajpe, Cyril Paris and family Bajpe, Calis Vegas Bajpe, Francis Fernandez Bajpe, Helen Maxi de Souza Bajpe, Leticia Coelho Bombay, Denica de Souza Fatima Wado, Frankie Sequeira Nikutam Bajpe, Jerome Desi de Costa Pezar, Avinash Sequeira Sanz de Wado, Eulalia de Souza Rosai Wado, Vincent de Souza Sanz de Wado, Pius de Souza Rosai Wado, Ashpita and Alicia Montero Sanz de Wado, Lina Serrao Fatima Wado, Mario and Sharik Menezes Bajpe, Sweden and Shendel Matthias Fatima Wado, Elias de Souza and Kutam Santeres Wado, Vincent Pinto and Kutam Pezar, Leora and Lenora Pinto Antoni Kate, Arun and Lavi Pinto Antoni Kate, Avi Pinto Bombay, Delphin Rodriguez Bajpe, Anil Krasta Pezar, Jalal Vegas Santeres Wado, Agnes de Souza Bajpe, Elias de Souza Bajpe, Mavis and Frankie Mascarenas Nidori, Alvin de Souza and Kutam Fatima Wado, Emily de Souza Bangalore, Robin and Giselle de Souza Bangalore, Reginald Mascarenas Fatima Wado, Fabian and Frank de Souza Pezar, Flavia de Souza Pezar, Juliana de Costa Fatima Wado, Manoj and Reina Menezes Bajpe, Ignatius de Souza Perroze, Stephen de Souza Santeres Wado, Lina Rego and Kutam Santeres Wado, Tony Rego and Kutam Santeres Wado, Violet Pinto and Kutam Antoni Kate, Frederick Albuquerque and Kutam Ferrar, Floyd Albuquerque and Kutam Ferrar, Thomas de Souza and Kutam Bajpe, Michael and Mary Saldana Tari Kamla, Melria and Elroy Saldana Tari Kamla, Ida Lobo and Kutam Bajpe, Matilda Pinto and Kutam Santeres Wado, Satwinder Pinto and Kutam Santeres Wado, Henry Pinto and Kutam Bajpe, Rexon and Swidel de Costa Santeres Wado, Irene Dicunna Bondel, Prima Sequeira Ferrar, Cecilia Martis Bellare, Solomon Antonio Sequeira Gurpur, Gretton Rodriguez Bajpe, Leo de Souza Bajpe, Revisha Rina de Souza Bajpe, Revish Ritu de Souza Bajpe, Revita de Souza Bajpe, Francis Miskit Bajpe, Jerome Matthias Nikutam Fatima Wado, Richard Ferrao Fatima Wado, Felsi Saldana Santeres Wado, Felix Matthias Fatima Wado, Ivy and Nicholas Pereira Tari Kamla, Hilda Dicunna Kire, Maxim Aravis Bajpe, Vinod Pinto Pezar, Roland Martis Permude, Francis Pais Bajpe, Kirtan Marida Rego Sanzuzevado, Melroy Raj D'Souza Bajpe, Sansia Pinto Bajpe, Pascal Pinto Bajpe, Stella Pereira Bajpe, Joseph Robert Dicunna Bajpe, Bernard Morris Anikutam Bajpe,
रॉबर्ट डिसोजा बचपे, प्रेसिला फ्लोरिन डिसोजा बचपे, एलियस रोड्रिगस बचपे, स्टॅनी डिसोजा बचपे, फेलिक्स बॅन्स बचपे, जोसेफ मार्गरेट तावरो आणि कुटाम बचपे, नितीन ग्रेशन तावरो बचपे, पास्कल सिक्वेरा आणि कुटाम बचपे, लुईस पाउलिन क्रास्ता बचपे. ₹300 दिवन मुद्दम काणगेल्याने मात्र आता येवचे. ₹300 दिवन मुद्दम काणगेल्याने मात्र आता येवचे. कोणाचें नांवां सुकल्यान जाल्यार सुदारशिया, ह्या पयल्या वाचून जाल्यान जाल्यार सुदारशिया. देव बरें करूं. समेस्त मुद्दम दिवप्यांक सांगातास मुद्दमांक मान केल्ल्या. भोवमान अधिक बाप मार्सेल सल्डाना पेजार वारड्याचे विकारवार तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा सर्व सांतांतोनाच्या भक्तिकांच्या तर्फेन. परत उसदिली. 32 वर्सां उपरांत सगळी कूड धुळी बरी जाल्ली तर जीब जिवीस म्हणल्या बरी तांबडी आनी सोबीत आसली. जीणभर इटली आनी फ्रांसांत सांत आंतोन आपल्या जिबेन देवाच्या उतराची परगडणी करून देवाक अर्गां पाठयतालो. देखून असलें अजाप घडलां अशें भक्तिकांनी लेखलें. बासिलिकाक ह्या रेलिकेचे अंतीम जाग्यांतर केल्लें 1350 फेब्रुवारी 15 देखून रेलिकेची वा जिबेची पराब ह्या दिसा आचारान करतात. मनशाच्या जिबेन कुटुंबां बांदल्यान आनी धैर्यान भरल्यान. तलवारीत आसलेल्या जिबेन कुटुंबां फोडल्यांत आनी मोडल्यांत सयत. कुटुंबाक समर्पीत ह्या वर्साच्या फेस्ताचो संदेश मनशापणाचें कुटाम फुडार असो माटोव. सांत आंतोनीद्वारी आमची कुटुंबां राखल्या पासत देवाक अर्गां दिवया. सांगातास सोर आमच्या कुटुंबाची, भक्तिकाची, मुर्दोमदारांची, दानीची आनी हिताचिंतकाची ते सावां ताचे मारिफात देवाक आमी उबारया. ह्या संभ्रमाचे प्रधान येजक मंगळूर दियेसीचे विगास जेराल भोवमानादीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना हांकां प्रत्येक येवकार पाठयता. सोर सैरे हेजकांक, धर्मीक भाव भयणीक आनी सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक मोगाचो येवकार मागता.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सांतांतोनो 13व्या शतमानाचो श्रेश्ठ सांत पवित्र सभेंत दुबळ्या धाकट्यांच्या सेवेंत नांवाडिल्लो देवाचें उतर परगटच्या वावरांत क्रियाळ आनी उर्बेस्त आशिल्लो सांडिल्ल्यो वस्तू सोदून दिवचो पवित्र सभेचो श्रेश्ठ सांत आनी आज सांतांतोनीच्या रेलिकेचें सांतांतोनीच्या जिबेचें फेस्त संभ्रमच्याक ह्या देवाच्या मंदिरांत आमी सर्व सांगात आयल्या. सांतांतोन आमकां चड मोगाचो कित्याक आमच्या गरजा आकांतांनी ताची विनवणी देवाच्या आशिर्वादां आमकां जोडूंक पावल्यान. पिडेस्तांक भलायकी, समस्यांक वळख जाल्ल्यांक सोबसकाय, गरजे आकांतांनी आनी आमच्या सर्व त्या सावांनी तसो आदार निरंतरी जोडलेले क्रिस्तांव बाबार्थी ह्या सांताची मजत तवळ तवळ मागून घेतात आनी जोड घेतात. आनी आमी त्याच वर्गाचे हांगासर ह्या देव मंदिरांत सांगात आयल्या. ह्या संदर्भी परत त्याच सांताची विनवणी, देवाचो आशिर्वाद, देवाचें बेसांवां आमचेर वतूंक सोगंदी म्हण आमी मागया. आयचें संभ्रमीक फेस्त आचारान करता आसतना आमचे सर रादे घेवन हें बलिदान भेटोवंक फुडें सरतना सर आमच्या गरजां खातीर मागया. जायत्यांनी मुद्दम दिवन विविध तरांनी आयचें फेस्त करूंक आदार दिल्या हर एकल्यांकी सांतांतोनेच्या मजतीन सरेस्पराच्या आशिर्वादां लाभों दी म्हणून ह्या संदर्भी आमी मागया. हे परस कुटुंबाक समर्पण दिल्लें देखून मनशापणाचे कुटाम फुडाराचो माटो म्हणल्यार विशय काल संदेश काल आयचो नियाळ आमी करूंक फुडें सरता आसता आमच्या आनी संवसारांतल्या सर कुटुंबा पासत आमी मागया. एकवटीत मोगा मायपासाची एकामेकाच्या हुस्क्यान बरयली तसलीं कुटुंबां रुतां करूंक आनी कुटुंबांक एक बरो फुडार, एक माटो, एक सत्री, एक पाकें बांदून हाडूंक, एकवटीत कुटुंबां बांदून हाडूंक त्या सांताची मजत हर एका कुटुंबाचेर आमी मागया. आयचें हें पवित्र बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरता आसतना आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन देवा तावन आनी एकामेका तावन आमच्या पातकांचें आतां बोगसाणें मागया. आमची पातकां वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पासत भगवंतान संपार म्हणीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
आमची काबूत कर. तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा, तुवें पदवाच्या भगवन आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. वचप आनी सर्वेस्पोर देव म्हणालो, मनशान एकसुरे आसचें बरें न्ही. हांव ताका फावो तसली संगतीन करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हांव सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशां मुखार हाडली. जें नांव मनशान हरएक प्राणयेक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनवरांक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगतीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या आडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारातावन तिका काडलां. देवाचें उतारें. सोल्लो पळतेल्या सर्वेस्पूर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो ओ मोगाच्यो. तुजो सोल्लो पळतेल्या सर्वेस्पोर देवा, जाल्या तुज्यो वाटो भो मोगाच्यो. तुज्यो वाटो ओळखून दी मोगाळा देवा, तुजे मारूक दाखोवन दी दयाळा बापा. तुज्यो वाटो वळखून दी मोगाळा देवा, तुजे मारूक दाखोवन दी दयाळा बापा. सता वाटेन सोलोन वर शिकय तूं म्हाका, जिणयेन म्हज्या तारोक जावन सांबाळ
सांबाळ दर म्हाका सदा वाटेन सोडून व्हर शिकय तूं म्हाका जियेन म्हज्या तारूक जावं सांबाळ दर म्हाका तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो सर्वेस्पुरा उगडास कर तुजे उदारपण विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय सर्वेस्पुरा उगडास कर तुजे उदारपण विसर नाका तुजो मोग तुजी दयाळाय हांवें केल्लीं पातकां सर दयेन तूं बोगोस तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास मुजो कर हांवें केल्लीं पातकां सर दयेन तूं बोगोस तुज्या मोगाक सरी जावन उगडास मुजो कर तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो तुजो सल्लो पाळटेल्या सर्वेस्पर देवा जाल्या तुज्यो वाटो भोव मोगाच्यो एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भुरग्यांनो तुमच्या आवय बापायक काल जावन जाला हें तुमचें कर्तव्य तुज्या आवय बापायक मान दी हो उपादेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी हाचे वरवीं तुका बरेंपण लाभतलें आनी ह्या संवसारांत तुका लांब आवूंक मेळटलें बापायनो तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशें चिडावचें न्ही बगार तांकां बूत सांगून तांच्यो सुखी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया देवाचें उतार हें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेताली जेजू 12 वर्सांचो आसतना हर्षांचे बरेसती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परताना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो
हें ताचे माय बाप नेणा जाली तो पैनारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें ताका सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवाळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो आनी ताची सवालां जापी आयकल्ले सोमेस्त ताचे जाणतिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताचे माय बाप अजाप जालीं. तोवळ ताची आवय ताच्या लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुखीन तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसोंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयल्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नाजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काळजावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, केदोळ सामी आयकलां आमी जाणाव हें वर्स आमच्या दियेसजींत कुटुंबाक समर्पण दिलां. आनी आज सांत आंतोनीच्या रेलिकेचें वा सांत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त, संभ्रमीक फेस्त आज आमी हांगासर आचरण करता आसतना आयच्या ह्या फेस्ताचो संदेशी त्याच दिशेन आमी येदोळ आयकलो. मनशापणाचें कुटाम फुडाराचो माटोव म्हणून. माटोव कितें जाता? माटोव एकवटाचो सांगातपणाचो संकेत जावन आसा. आमची कुटुंबां आज कशीं आसात? जर आमची कुटुंबां बरीं आसात, एकवटान आसात, माया मोगान आसात, भोव बरें, देवाक आमी अर्गां दिसाय. पूण आमच्या कुटुंबांक आधुनिकतेचे वसो लागून येता. कुटुंबा भितरले मनीस एकामेका परकी जावन येवचे दिसतात. घरांत कोण एकलो लागशिलो सैरो आयलो जाल्यार मालगडी मनशां शिवाय उरिल्लीं तांकां मेळोंक लागीं येनात वा तांची वळख आसले बरी दाखयनात. आनी अशें जायत्या तरान एका तरान आधुनिकतेचो वसो, आधुनिकतेचें वारें आमच्या कुटुंबाक लागून आमची कुटुंबां फासाच्या वाटेन आसात. परती तें फसलोन नान जावंक पुरो, पूण कुटुंबांत वांटे फांटे कुटुंबांत देसवाट, कुटुंबां विंगड सरचें, समस्ये मुखार येवच्या फुडें आमी जागृत आमची गरज. आनी देखून हें वर्स कुटुंबाक समर्पण दिलें जावन आसा. केदाळा कुटुंबां एकवटीत नात, तवळ आमची कुटुंबां आमकां इल्लें पोटाची भूक थांबोवच्या खातीर, इल्लोसो विशय मेळच्या खातीर आमची कुटुंबां हॉटेलां वा हॉस्टेलां जावची साध्यताय आसूंक पुरो. देखून ह्या विशयांत आमी 17 गोंयच्याक हें वर्स कुटुंबाक समर्पण दिलें वर्स. आयच्या कुटुंबांत उलोवणें उणें जालां. मेशिनां चड उलयतात. एकामेका लागशिल्ल्यान वळखोवचें पातळ जालां. आनी हें सगळें पळयता आसतना कुटुंबाचो मुखलो फुडार अस्पश्ट आसले बरी आमकां दिसून येता. एकामेकाच्या मोगांत आनी हुस्क्यांत भरलेल्या कुटुंबांत मात्र कुटुंबाक एक बरो फुडार आमी पळोवं येता. आनी हो फुडार, हो माटोव आमच्या कुटुंबाक भद्र आमी बांदून हाडच्याक आयचो विशय मनशापणाची कुटुंबां फुडाराचो माटोव म्हणलो आमी नियाळटा. ह्या सुरवेरस हांव तुमच्या मुखार 3 कुटुंबां पातलायतां. पयलें कुटुंब भोव पवित्रिंदादीचें, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो मोगाच्या बांदांत एकवटीत आसलें कुटुंब, दैवीक कुटुंब. दुसरें नाजरेचें जेजू मोरी आनी जुजेचें भाग्यवंत कुटुंब, जिविताच्या समस्यांक आनी पंतावनाक फूट केल्लें तसलें कुटुंब. आनी तिसरें आमचेंच कुटुंब, ज्या कुटुंबांत आमी जल्मल्या, ज्या कुटुंबांत आमी वाडल्या, ज्या कुटुंबांत आमी मोग अनुभव केला, ज्या कुटुंबांत आमी बाबार्थ शिकल्या आनी जायत्यो संगती आमी कुटुंबांत जियेता तें कुटुंब. आमच्या दियेसीजेंत हें वर्स कुटुंबाक समर्पण दिल्लें
हें कांय पयलें न्ही. हाच्या पयलेंय वर्सां कुटुंबाक समर्पण दिल्लीं आसात. आनी आयले वार 2 वर्सां आदीं पापसाहेबान सगळ्या पविस्वाच्या तळारच अमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वरस म्हूण परगट केल्लें आसा. 2014-15 वर्सा पापसाहेबान कुटुंबाची सिनोद आसा करून ह्या सिनोदीचो फळ जावन अमोरीस लेतिशिया मोगाचो संतोष म्हणलें अपोस्तोलीक पत्र पाठयिल्लें. आनी 5 वर्सां उपरांत ह्या अमोरीस लेतिशिया दस्तावेजांतले ह्यो संगती संवसारांतल्या सर क्रिस्तांव कुटुंबाक लाभच्या खातीर हें अमोरीस लेतिशिया कुटुंबाचें वरस 2 वर्सां आदीं पापसाहेबान परगट केल्लें. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचता ह्या संवसारार हर एक कुटाम आपलें नांव देवात हांव घेता. आनी अमोरीस लेतिशिया त्या दस्तावेजांती पापसाहेब कुटुंबा जिवीत त्रिंदादीचें बिडार म्हणून आपयता. कुटुंबाची सुरवात त्रिंदादीतावनूच आराम जाता. आमची जिविताची सुरवात जिविताचो शेवटूच भोव पवित्र त्रिंदा जावन आसा. आयच्या पयल्या वर्सान आमी आयकलें देवान संवसार आसता आसतना मनशाक एक फावो तसलो सांगात दिवच्या खातीर प्राण्यांक रचलें, अंतराळाच्या सुकण्यांक रचलें. पूण हाचे पैकी खंयच्याच प्राणींनी वा सुकण्यांनी फावो तें सांगातपण मनशाक दिलें ना. आनी केदळा देवान स्त्री एक मनशाची सांगाती जावन रचलें की तो वळू मनीस उद्गारलो ही जावन आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. आनी स्त्रियेतय मनशान एक बरो सांगात ताका मेळ्ळो. कुटुंबा जिविताची सुरवात लग्नाभ्यासा मुखांत जाता. आनी लग्नाभ्यास सुरवात करतना दादलो आनी स्त्री एकामेका पतीन म्हूण स्विकार करता आसतना त्या स्त्रियेक देवाच्या नांवान तांणी दिवच्या कबलातेचो संकेत जावन मुदी आदल बदल करता आसतना थंय म्हणटात ही मुदी हांव तुका दितां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आनी थंय तावन त्रियेक देवा तावन भोव पवित्र त्रिंदा दितावन तांचें काजरी जिवीत आराम जाता. ताच्या मोगाचो फळ जावन भुरगीं जल्मतात, भुरग्यांचे देणे लाभता आनी अशें कुटुंबाची सुरवात जाता. खंयच्या कुटुंबांत दादलो स्त्री आनी भुरग्यां मदें एकतार आसा, दिसपट्ट्या कश्टां समस्या मदें संतोश आनी भरवोसो आसा, थंय त्रियेक देवाची हाजिरी आसा. तो वळू कुटुंबाच्या एकतारांत पवित्रपण गूण जाता म्हणून पापसाहेब अमोरीस लेतिशिया शिकवणेंत सांगता. कुटुंबाचें पवित्रपण सांबाळच्या खातीर हर प्रयत्न काजारी जोड्यांनी करी जाय. कित्याक ह्या संवसारी हर एक कुटाम त्रियेक देवा तावन आपलें नांव घेता. दुसरें कुटाम आसा नाजरेचें बागेवंत कुटुंब जेजू मोरया जुजेचें. हें कुटाम संवसारी आडकळी मदें जियेवन जिविताचें 55 फूट केल्लें तसलें कुटाम. भविश्या आमच्या कुटुंबाकय ताळ पडचें. त्या काळाच्या तसले 55 वा समाजशे आयच्या काळार आसचे ना जावंक पुरो. आयच्या काळाचे समाजशे विंगडीत आसात. तुमी आवय बापूय जाणात. भुरग्यांच्या वाडावळींत तुमकां कसले सगळे समाजशे आनी 55 चॅलेंजस फूट करूंक मेळटात म्हणलें तुमी जाणात. आनी असल्या सन्निवेशांत नाजरेताचें बागेवंत कुटाम आमकां एक व्हडलें आदर्श. आयच्या सुवातेन आमी आयकलें भुरगो जेजू देवाळांत सांडून गेल्ल्या वेळा ताचे माय बाप मोरये आनी जुजे फाटी देवाळाक येवन जेजू मेळटास मोरयेन उसारलें उतरां आपल्या भुरग्यां थंय तांकां कितलो हुस्को आसलो खंत आशिल्लें म्हणलें व्यक्त करता. पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हडा खंती दुकान तुका सोदून आसलें हांव. ताचो हुस्को तांचें दूख ह्या उतरांनी ती व्यक्त करतात. असलीं 55 जुजेक आनी मोरयेक एकामेका तांणी पतीन म्हूण स्विकार केल्ले घडये तावनूच सुरू जाल्लीं. जावंक पुरो जेजू बेतलेमांत जल्मात आसतना तांकां एक फावो तो जागो मेळ्ळो ना. जावंक पुरो हेरोद रायान चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारता आसतना इजिप्ताक पळायन करच्या संदर्भार, जावंक पुरो जेजू भुरगो जेजू तेंपलांत सांडून गेल्ल्या वेळार, जावंक पुरो जेजूक तेंपलांत भेटोवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर सिमियावन सांगलीं उतरां हें सगळें एका ताचें 55 जुजे आनी मोरये मदें दवरलें. आनी असल्या सगळ्या संदर्भांनी ताचो मोग आनी हुस्को ह्या कुटुंबाक सांगाता दवरता. आनी ह्या कुटुंबाक आनी आमी बागेवंत कुटाम म्हणून आपोवन ताची देख घेवंक आमी प्रयत्न करचें.
देवाच्या मोगान भरल्या कुटुंबाची लक्षणां पापसाय आमोरीस लेतिशिया दस्तावेजां सांगता. तांचे पैकी पयलें जावन आसा एकामेकांतय आसच्या मोगांत आनी हुस्क्यांत कुटुंबाचें पवित्रपण आसा म्हणटा तो. एकामेका मोग आनी हुस्को मनशाक आनी देवाक सांगात हाडटात. देव खरोच आसल्या कुटुंबांत मोग आनी हुस्को आसल्या कुटुंबांत देव इमॅन्युएल जाता, देव जियेवंक येता. दादलो स्त्री आनी भुरगीं एकामेकांतय देवाचें हाजरपण ती आसल्या कुटुंबांत पळोवंक शकतात. आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय भरपूर जाता म्हणून सांजू हांव आपल्या पयल्या पत्रांत सांगता. आनी मोग जर हुस्को जर एका कुटुंबांत आसा देव थंय सर्जी येता आनी देव तो मोग संपूर्ण करता. हाच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारल्यार सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आवय बापूय तशेंच भुरग्यांक एकामेकांतय आसलें कर्तव्य एकामेकांतय आसली जबाबदारी तो थंयसर सांगता. जेजू मोरयान जुजेक खालतो जावन जियेलो म्हणून हाच्या सुवातेंत सांगिल्लें आमी आयकलें. जेजू समजणेन वाडलो आनी भुरग्यांनी ह्या रितीर वाडा जाय. कशें भुरगो जेजू वाडोवन आयलो, समजणेन जाणवायेन वाडोवन आयलो, त्या प्रमाणे वाडा जाय. आनी ह्या भुरग्यांनी वडिलांक खाल जाय म्हणटा सांत पावल एफेसकारांक बरोवन. आनी तें जावन आसा कर्तव्य हर एका भुरग्याचें. वडील आनी भुरग्यांक बेश्टेच चिडावचें न्हय, तांकां तिदवण दी जाय. तांकां सूख करता आसतना तिदवून तांकां सारक्या वाटेक हाडी जाय आनी मोगा मायपासान तांकां वागय जाय. आनी उपरांत सांत पावलाच्या दुसऱ्या वाचपांत सांगता वडील आनी भुरग्यांक क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागय जाय. क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागोवचें म्हणटा आसतना 2 संगती आमोरीस लेतिशिया दस्तावेजांत सांगिल्ल्योच आमी सांगी येता. मागणें आनी देवाचें उतर. क्रिस्ती कुटुंबां देवबिरांतीचीं कुटुंबां जावन रुपीत करच्याक मागण्याची क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां जावन आमी परिवर्तन करीत जाय. आमच्या संप्रदाय कुटुंबांनी जर ती कुटुंबां एक आसात जाल्यार आमच्या मालगाड्यांनी मागण्याक तितलें महत्व दिल्लें. मागण्या शिवाय राती न्हिदोंक नातलें, मागण्या शिवाय राती जेवंक नातलें. आनी अशें सगळे कुटुंबाचे सांदे वडिलां आनी भुरगीं सांगाता मागता आसतना ताचो एकवट थीर जाता. कुटुंबा जिवितांत मागणें प्रमुख स्थान घेता. कुटुंबां तावन कुटुंबा खातीर कुटुंबा संगी मागणें गरज मागची गरज म्हणून सांजू पावल दुसरो सांगता. कुटुंबाच्या वडिलांनी भुरग्यां बराबर सुखान आसतना कुटुंबाचें मागणें करचें. कुटुंबाचो तेस करतना बाबर्ती जिवीत दृढ जाता आनी असल्या कुटुंबांत देवाचें बेसांव वाडटा. सगळीं सांगाता रावून एकामेका पळोवन तांच्या समोर आसच्या देवा लागीं उलोवंक ती मागण्यांत सक्ती तर उपरांत एकामेका पळोवन उलोवंक शकतलीं. ना तर क्रमेण तांचे मदलें उलोवणेंच बंद जातलें. कित्याक देवा लागीं ती उलयनात, आपल्या रचणारा लागीं ती उलयनात, तेल्या लागीं उलोवचें उणें करतलीं. मागण्याच्या घडयांनी आपणा बसत आनी हेरां बसत मागोवंक मरयेची मजत सोदूंक आनी विविध भक्तीपणा मुखांतर पवित्रपणाचें दिर्वें आपणावंक आमोरीस लेतिशिया हातू पापसाहेब उलो दिता. आनी दुसरें क्रिस्तांव कुटुंबांत वागोवचें म्हळ्यार देवाच्या उतराचेर बांदून हाडलेल्या पवित्रपणाचें कुटाम आमी बांदून हाडचें. पवित्र पुस्तक आमच्या भावार्थाचें वर्तें दिर्वें. कुटुंबांत सांगाता देवाचें उतराचें वासाप आनी नियाळ, वैयक्तीक अभ्यास आनी शिकाप आमची भावार्थी जिणी गूण करता. देवाचें उतर आमच्या मेटांक दिवो आनी आमच्या जिणयेक उजवाड म्हणून किर्तन 119 आमकां सांगता. खंयच्या कुटुंबांत पवित्र पुस्तक मुखांतर देव उलयता थंय देवसाराक आनी ताच्या बुलोवण्याक अवकाश ना. असल्या कुटुंबांत देवाच्या उतराक केंद्र करून घेतलेल्या कुटुंबांत समस्यांक फावती जबाब तांकां देवाच्या उतरा मुखांतरूच मेळटली. समस्यांक जबाब त्या कुटुंबाचे संदेश सोदून काडटले. सांत आंतोनू ताचें आज रेलिकेचें फेस्त करता आसतना सांत आंतोनू देवाच्या उतराच्या परगटणेंत नांवाडिल्लो. आनी देखून प्रस्तावनांतूच आमी आयकलें कशी ताची जीब कुसान आसतना उरली गी म्हणून. कित्याक त्या जिबेतावन ताणें देवाचें उतर परगट केल्लें आनी ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर ताणें जिणी बदलपाक उलो दिल्लो आनी जिणी परिवर्तन केल्ली. त्या देवाच्या उतरा मुखांत ताचे जिबेन उसारले मुखांतर जिविताक सारकी दिशा ताणें दाखयल्ली.
ताच्या जिबे मुखांत परगटलेल्या देवाच्या उतरा सोमें ताची सादी जिणी खालती गायची जिणी जायत्यांक प्रेरीत करूंक पावली आनी ताची जिबीस उरल्या वेळा सांत बोनावेंचार म्हणटा ये पवित्र जिबे तुवें सदांच देवाक हरसिल्लें आनी ताच्या पवित्र मोगांत काळजांनी उर्जो पेटयिल्लोय सोम्याच्या नदरेक कोणायकी कळीत नासली देणी तुवें जोडल्याय म्हणल्याची खात्री ही जावन आसा म्हणून आनी ह्या रितीर देवाच्या उतरा मुखांतर ताणें जिणी परिवर्तनाक जिविताक नवी दिशा दाखोवचे मुखांतर ताचें मिसांव ताणें केल्लें मनशापणाचीं कुटुंबां फुडार असो माठोव हो संदेश आमी नियालता आसतना कुटुंबांत कशें मनशापण दाखोवचें आमोरीस लेतिशिया दस्तावेजान आनी एक लक्षण एक देव बरें ताच्या कुटुंबाचें पापसाहेब म्हणटा एकामेकाची आनी पेल्याची सेवा दादलो आनी स्त्री एकामेकाक आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या पेल्याक सेवे मुखांतर कुरपा बांदतात हो देवाच्या मोगाचो अंतीम फळ जावंक पावता भुरग्यांक तीं वडिलां आवय बापूय जिवाचें दान दितात करतात मात्र न्ही तो जीव सांबाळच्याक भुरग्यांच्या वाडावळींत ती मेतेर जातात आनी तांची जतन घेतात भुरग्यांच्या वाडावळींत जिविताची पंत आव्हानां फूड करतना विशेष करून कश्टां आनी पिडे वेळार मनशापण थंयसर कुटुंबांत प्रत्यक्ष जाता कुटुंबाच्या सान्या सवें एकामेकाक एक मोगाचें उतर एक मोगाची दिश्ट एक कुमकेचो हात एक उबेसो स्पर्श एक स्विकृतेची वेंग मारतना संतोशाची भरती भरता पवित्रपणाची सवस्काय वाडटा सुवातेंतल्या बऱ्या सामार्या घराबरी पेल्याच्या सेवेक आमी लागता आसतना संवसारांतच सर्ग उक्तो जाता संवसारांतच सर्ग दिसून येता जर आमचीं कुटुंबां शाबीत आसात एकवटीत आसात आमी देवाक अर्गां दिसय आनी कितेंच आदुनकेचो असो वसो आमच्या कुटुंबाक लागन अशें आमी सत्राय घेजय म्हणून पवित्र सभा आशेता जर आमचे कुटुंबां एकवटीत आसात तर ताका कारण आमच्या मलगड्यांनी दिल्ली देख तांणी जियेल्लो भावार्थ आमच्या कुटुंबांत आसलें मागणें वांटून घेतलेलें सूख दूख आनी आमी दाखयिल्लें एकामेका थंय मनशापण हें सगळें उणें जावन येताना कुटुंबां आमी हॉकडावनची खावजेनी आमकां भोगता देखून हे परस कुटुंबाचे परस ह्या दिशेन वडिलांनी वर्ती मिनात घेजे कुटुंबा सांगाता जायतो वेळ करचेजे जायतें उलयचें इवाजांनी मालगाड्यांक सांगात दिजे तांकां संतोश दिजे तांच्या सांगाता वेळ करचेजे सांगाता मागचें सांगाता जेवचें कुटुंबांत हर एक दीस थोडो वेळपणी कुटुंबांत TV या कंप्युटरां या मोबायलां बंद करचीं आनी अशें कुटुंबांत एकामेका स्पंदन करचें ह्या मुखांतर कुटुंबां आमी एकवटीत सांबाळटले हांव ह्या फेस्ता संदर्भार हांगासर पडटा 3 दिसांनी आमी त्रिदुव मागणें केलां भुरगीं आमच्या कुटुंबाची मोवाळाय युवा जाणां आमच्या कुटुंबाची सभाय वडिलां आमच्या कुटुंबाची गटाय म्हणले विशय आमी भरपूर नियाळ्ळ्यात आनी कुटुंबाच्या हर एक सान्यांनी भुरग्यांनी युवा जाणांनी आनी वडिलांनी कुटुंबांत एक सक्रीय सांदो जावन एकामेकाच्या हुस्क्यांत आनी मोग्यांत जियेल्यार एकामेकाच्या सेवेंत आमी आमची जिवीत मांडून हाडल्यार बरी कुटुंबां आमी रुतां करतले हांव कुटुंबां बरी जाल्यार समाज बरी जाल्यार संवसार बरो जातलो कुटुंबांनी मनशापण चड आनी चड कुटुंबांनी मनशापण चड आनी चड दिसून येजय आनी त्या मुखांतर कुटुंबाचो फुडार बरो जातलो कुटुंबाच्या सर सान्यांनी एकवटीत सत्रे भितर माया मोगाच्या माटवा सावळेर आनी मनशापणाच्या फाक्या भितर कुटुंबाक हाडूंक आनी सदांच थंयसर दवरूंक सांबाळूंक आमचो सांत सनांतोन आमच्या हर एकल्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आशिर्वाद घालून दी आनी देवाची मजत आमच्या कुटुंबाचेर भरपूर मेळोवंक तो आदार जावं दी म्हणून ह्या फेस्ता संदर्भार आमी मागया तो दिता देवाची कृपा आनी सवस्काय लाभयता
सांडून गेलें सोदून दिता आनी गरजेबांदाक आदार दिवच्याक तो आमकां प्रेरीत करता. सांत आंतोनीच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक हांगासर आमी आयल्या आसता. सांगात आस आमचे इरादे घेवनय आयल्या हांव. देखून सगळे आमचे इरादे आमचे तेसांव आमची मागणी भावार्थांच्या प्रार्थना मुखांत्र सर्गींच्या बापाक भेटोवन दिवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा सांत अंतोनो एक बरो आनी वर्तो प्रसंगदार पवित्र सभेच्या सर्व शिकवणेदारांक एक प्रेरण आनी मेलफंक्त पापसाहेब सर्व बिस्प याजक आनी धार्मीक भाव भयणींनी बरे शिकवणेद्वारी कुटुंबांनी मनशापणू बरची हातारां कर म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा सांत अंतोनो गरजे आकांतांनी आसल्ल्यांचो तीर आसरो आनी आदार जालो. सर्व राजकीय सामाजीक आनी सरकारी मुखेल्यांनी गरजेवंत कुटुंबांक आदार जायशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भलायकेच्या दातारा सांत अंतोनो पिडे शिडेंक संपडाल्ल्यांक वेगवेगळ्या अनवरांक लागून कश्टाल्ल्यांक जेवणसाराची इजा भोगतेल्यांक आर्थीक अडचणी भोगतेल्यांक सुशेग आनी भलायकी लाभोवचे खातीर वेगवेगळ्या पिडेस्तांक तरावळ सामाजीक आर्थीक संकश्टांक सांपडलेल्यांक तूं सुशेग भलायकी लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा सांत आंतोन दुबल्यांचो आनी बुकेल्ल्यांचो सांत आनी गटाय ताच्या नांवान दुबल्यांक कांजेवान दिवंक साबारांक तुवें प्रेरणान बरलायन. कुडीच्या कानातात्वरान कश्टातेल्यांक मोग मायपासाच्या तत्वाराक लागून आडसल्ल्यांक आत्मीक पिडेस्तांक तूंच गटायेचें कांजा म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबाच्या आदाराक मनशापुनाचे कुटाम फुडार असो माटो हो संदेश ह्या कुटुंबाच्या वर्सा आमी नियाळटा. आमच्या सर कुटुंबांनी तूं मनशापोन माया मोग आनी देवबिरान भर. आमची कुटुंबांक मनशापोनाची केंद्र जावन चलय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. भक्तिवंतांच्या आदारात हांगासर सांगता मेळिल्ल्या सांत आंतोनीची सर भक्तिकांक ह्या फेस्ताची सर दानी आनी मुर्दोमांक वेगवेगळ्या रितीन हें फेस्त आचरण करूंक आदार दिल्ल्यांक आनी आत्मेळयल्ल्यांक तुज्या पांयांतळी हाडून येता. तांच्या गरजांक पावोवन तांकां विस्नार बेसावांनी सोबय म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर खासगी त्या सामा खातीर आमी मागता आसतना टर्की सिरिया गांवांनी भुंयकांपणे वरवीं मरण पावल्यांचो संक सोडून आसा. त्या गांवांत जीं कोण कुटुंबाचे सांदे रुदान करता तांकां सर्वांक बुजावण आनी परत परिस्थिती सुदारसूंच्या खातीर सर्वांनी सहकार दिवचें, विविध राष्ट्रांनी कुमक करीशें, परिस्थिती परत फाटीं हाडच्याक वावरीशें आमी मागया. युक्रेन आनी रशिया मदें झुजू आजुनूय चलोन आसा. हेर राष्ट्रांत मेतेर जावन आसात. हें झूज रावन शांती समाधाना खातीर मागया. आनी हेर सर आमच्यो खासगी गरजो घडीभर मौनपणी सर्गीच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, ह्या घडी आमी तुज्या मुखार दवरलीं, उक्त्यानुसारलीं थोडींच प्रार्थना आनी आमच्या काळजाच्या जायते अत्रेक तूं स्विकार कर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता. विशेश करून कुटुंबा बसत आमी मागता आसतना सर आमच्या भुरग्यांक शगून आनी वाडय. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी जाणवाय दी. आमच्या युवा जाणांक बरो फुडार दी. काम मनांतल्यांक बरें काम, बेस विसून काडूंक सटपडटेल्यांक बरो बेस तूं फावो कर. आमच्या वडिलांक आपलें कुटाम चलोवंक जाणवाय आनी शाणेपण दी. पिडेस्तांक प्रायेस्तांक तांच्या पिडेन सवस्काय मोतीक संतोश समाधान लाभय. आमचे कुटुंबा एकवटीत दवरूंक आमी हेर एकल्यानी वावर करूंक तूं आमकां कृपा दी. ही आनी आमची सगळी मागणी बापा आमी तुज्या मुखार दवरता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन.
रि ग रि सनि स रि ग म रि सनि स बाप्पा तुझी दैविक देणी उंडो आणि दाखसरो ओपून दिता भक्तीपणी रस्त्यार तू आमचो खरो बाप्पा तुझी दैविक देणी उंडो आणि दाखसरो जीवन दिताय आमकां सोडवून दिताय आमकां खाण पिवण करताय जिणे आमचे पावन भरताय कृपेन आमची जीवन दिताय आमकां सोडवून बाप्पा तुझी दैविक देणी उंडो आणि दाखसरो ओपून दिता भक्तीपणी रस्त्यार तू आमचो खरो ना 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 ओपून तुगे हे बलिदान समर्पिता तुका होयच दिता ओपून आमकां स्मोगान भेटोन तुका नमान ओपून तुगे हे बलिदान समर्पिता तुका होयच दिता ओपून आमकां स्मोगान भेटोन तुका नमान बाप्पा तुझी दैविक देणी उंडो आणि दाखसरो ओपून दिता भक्तीपणी रस्त्यार तू आमचो खरो बाप्पा तुझी दैविक देणी उंडो आणि दाखसरो ओपून दिता भक्तीपणी रस्त्यार तू आमचो खरो म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आनंदले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या एकट्या पवित्र आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ सर्व पदवेदारांनी बोवरत्या देवा तुज्या भाग्यवंत आंतोनीच्या उडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें थोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्यां खाल तुज्या मोगांत जियेवंक
सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवन आंतोन तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावो जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, dălbaraso सर्वेस portu. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवात. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गीत तुका जय 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 जय. उत्सर्गीत तुका जय जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. उत्सर्गीत तुका जय 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 जय. उत्सर्गीत तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात फातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. तुझे मरण सोमिया जेजू आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोमिया जेजू आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्या सोमिया जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमचो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर एका प्रिती मगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाच्या बरोबर सदरण मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकुळकार तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांचे दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरी देवाचे मेळ संगते भगवंतर मृत आनी सर कळिरुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दे. तांचे सांगता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्या भोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सबसकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेनाक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रास व्हडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या देवदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेडिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकळूत कर. देवाचे शेडिये
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमण्या तुमी चिडकल्योचे म्हाका पावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. नोव याजक आमी हांगासर आसावू. नोव गडे कुमगार वांटतल्याव एकलो याजक पयलें भायर प्रवेश द्वारा लागीं वेतलो. उपरांत दोग याजक मोदेगात तेणे आनी हेणे थंयसर गवळी प्रशस्तांनी रावलेले आसात आनी ताच्या उपरांत दोग जण हांगासर उजव्याक आनी दाव्याक हांगासर कुमगार दितले. मोदेगांतल्यान आमी पाठीवेचे अशें कुमगाराच्या ह्या कुमगारांत भक्तीन वांटिल्ल्या आमच्याक विनवणी करता.
रक्ता मासान अर्गा 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 तुका सोमिया काळजान म्हज्या आयलाय उपकार हांव वावुरतां. प्रार्थुया. सर्व पवित्र जेवणान आमी दोशी जाल्या भगेवन दांतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक आनी मोगान सुटसुटायेन आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक पावोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. 2 मिनटां उबेच रावचे. आज नोवेन म्हणून ना, नोवेन म्हळ्यार आमी 3 दिसांच्या त्रिजुमा वेळार तयाराई आनी नोवेन केल्लें आसा. आज मुर्दोमा आनी दानी पासून आमी प्रत्येक जाण मागता पूण थोड्यांनी तांच्या प्रत्येक गरजां खातीर आज मागाचे म्हणून विनवणी केल्ली आसा. तांची थोडी त्या सभा मात्र हांगासर हांव उल्लेख करता आनी निमाणें नोवेनाचें निमाणें मागणें विगार्जराल सक्कळी भक्तिकां पासत आनी कोणें त्या सभा दिलीं तांच्या पासत मागतले. 10वेंत शिकच्या भुरग्याक शिकोवंक बरें मोतू शिमोगांत आसचो एक रेतीचो पंगड तांकां प्रत्येक कृपा विजा मेळोवंक एकल्याक च्या धुवेक काम मेळोवंक गल्पांत कामांत गेल्ल्याक तिरासाणेन राबोवंक एकल्याच्या जाग्याचे दस्तावेज सारकें जावंक 3 म्हयन्यांत दुबायंत वावराच्या सोदण्यार आसलेल्या एकल्याक वावर मेळच्याक जर्मनींत शिकपाक एकल्याक विजा मेळच्याक एकल्याक बरी भलायकी आनी सांगाताच शिकाप बरें तें भितर जावं तांकां घेवच्या तळयेक सकत जाणवाई मेळच्याक वॅस्कुलर लूप आनी ट्विचिंग आई अल्या एका समस्यांत आसल्यांक बरी भलायकी बिझनेसांत बरेंपण जावच्याक आनी सांगाताच बरी भलायकी एक कुटुंबाक घर बांदून दिता म्हणून एकल्यान वसायिल्लें पूण दिवना बिल्डरान तें बेगीनच बांदून दिवच्या खातीर सुनेक गल्फांत एक बरें काम मेळच्या दिशेन एकल्याक आल्सराची समस्या आसा ते गुण जावच्या दिशेन एकल्याचो पूत व्हडल्या एक भोव कश्टांच्या प्रोजेक्टांत आसा त्या प्रोजेक्टांत ताका सुटका मेळोन सर्तीक ताच्या जिणेन सुदारप घडच्या दिशेन आपणाच्या निसाक बरें जिवीत आनी बरो जिणेय सांगाती मेळच्याक एकल्यान विनवणी दिल्ली आसा. एकल्याक मुखेल मेस्त्रीन जावन एका बऱ्या इस्कॉलांत प्रमोशन बढती मेळच्या दिशेनी इरादो केल्ले आसा. हेर साबारांनी भलायकी आनी शिकपा आनी वावरा संबंदी विनवणी केल्ली आसात. ह्यो सर्व विनवण्यो पासत प्रत्येक तरान आमी मागया. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. ये सोम्या सांतांतोनीक सर पेडेस्तांक आनी निर्गतिकांक सांबाळ वर्सो आनी भलायकी राबोवचो पात्रोन कर आमकां तुवें दिलोय. ताचे मजतीन कुडीची आत्म्याची आनी मोतीचे पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरान साकरणीचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवा बरीत कर. अशें आमी कश्टांतली नितळसावन बेगीन तुज्या दयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोम्या आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाड दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आसूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. दयकर बसया. म्हाका थोडींच मिनटां अशें दिजय तुमचे लेगीत विनवणी करता. आमी मुद्दोम दिल्ल्यांक वेगवेगळे त्या सभा दवरून तांकां आमी मान पाठयल्लो आसा. दानी
पिरजेंता आनी प्रायोजकां तांकां थोडोसो वेळ आमी मान करूंक आशेतावो. मानाची वात तांकां हातांतर करून आनी ही जबाबदारी दिसचे विकारजराल भोवमान अधिक मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन आनी करी जाय अशें तांचे लागीं हांव विनवणी करतां. ₹500 दिवन हितचिंतक जाल्ले आसात. विन्संट डिसोजा, सान तेरेस, रिचर्ड मिरांदा आनी कुटामो बचप्या, क्लिफर्ड पेरेरा आनी कुटामो बचप्या, जुलियाना नोरोना बचप्या, युजीन डिसोजा आनी कुटाम बचप्या, वेरोनिका पेरिस, फातिमा, जोसेफ रेगो, सान जुजे, मायकल पेरेरा पेजार, फेलिक्स कोरे आनी कुटाम सान तेरेज, बेन्नी डिसोजा सान तेरेज, लिली मास्करेनियस आनी कुटाम पेजार, क्लेरेंस पेरेरा फातिमा, आलिस डिकोस्ता आनी कुटामो फातिमा, जोसेफ आनी लेथिशा डिसोजा बचप्या, रॉकी मेंडोन्सा फेरार, नॉर्बर्ट मेंडोन्सा फेरार, जेराल्ड जोसेफ डि सिल्वा सान तेरेज, रॉबर्ट डिसोजा पेजार, जॉर्ज मास्करेनियस नित्यादर, ग्रेशन डिकोस्ता फातिमा, साइमन डिकोस्ता नित्यादर पेजार, लिली सिक्वेरा काइकंबा, जेरोम सिक्वेरा बचप्या, शोभा पिंटो देरेबाइल, जुलियाना कुटिनो बचप्या, राजेश पिंटो बचप्या, स्टॅनी डिसोजा बचप्या, इमॅन्युएल होमो पेजार, जॉन फेर्नांडिस आनी कुटाम बचप्या, रोलिटा फेर्नांडिस बचप्या, रिटा डिसोजा आनी कुटाम बचप्या, सेलिन रोड्रिगस बचप्या, वेरोनिका डिकोस्ता बचप्या. ₹800 दिवन हितचिंतक जाल्ली आसा. फ्लाविया डिसोजा पेजार. ₹1000 दिवन हितचिंतक जाल्लीं आसात. बापू विल्सन वायटस डिसोजा मंगळूरू, लिली मोनिस बचप्या, रीना मोनिस बचप्या, सुनीता डिसोजा फातिमा, मेरी पिंटो सान तेरेज, रॉबर्ट रेगो सान तेरेज, जेराल्ड डिसोजा सान तेरेज, नाव नाका, अनिता डिसोजा वरकाडी, फ्रँकी तावरो आनी कुटाम बचप्या, क्लिफर्ड डिकोस्ता फातिमा, मौरिस डिकोस्ता सान तेरेज, जॉन्सन डिसोजा सान जुजे, बेनेडिक्टा डिसोजा नित्यादर पेजार, जेरोम ग्रेसी डिकोस्ता नित्यादर पेजार, एमिल्डा पिंटो अंतोनी कट्टे, मेबल डिसोजा सान तेरेज, जोसेफ मतायस फातिमा, मार्सेलिन डिसोजा आनी कुटाम सान तेरेज, एलियास डिसोजा आनी कुटाम सान तेरेज, काश्मीर मस्करेनियस पेजार, स्टीवन डिसोजा सान तेरेज, थॉमस डिसोजा बचप्या, जेसिंता लोबो काशिया, मेल्बा नॉयलिन शैला रेगो, शारल रितेश डिसिल्वा अंतोनी कट्टे, राकेश रोशन डिसिल्वा सान तेरेज, एमिल्डा मतायस फातिमा, फ्लोरा मचादो कुलशेखर, डायना डिसोजा बैरिन, जोकिम कार्लो मुंबई, रोनाल्ड सेवरिन पिंटो आनी कुटाम अंतोनी कट्टे, रेखा पिंटो आनी कुटाम बोंदेल, जॉन लिली मास्करेनियस विजय, ऑल्विन जिनी सल्डाना बचप्या, आइवल आनी आइसन मतायस फातिमा, हेनरी मॉरस बचप्या, नेल्सन फेर्नांडिस बचप्या, ओल्विटा वियोला रोड्रिगस पेरमुदे, रॉनी पिंटो देरेबाई. ₹2000 दिवन दानी जाल्ले आसात. जॉन विलियम रेगो बचप्या, ऑजवर्ल्ड पेरेरा बचप्या, शालिनी पिंटो लोरेटो, मॉली पिंटो सान तेरेज, जेसिंता सिक्वेरा सान तेरेज, जॉन फेर्नांडिस बचप्या. ₹2000 दिवन दानी जाल्लीं आसात. आइडा डिसोजा कुवेट बचप्या, साइमन डिसोजा बचप्या, थॉमस डिसोजा सान तेरेज, आयरीन डिसोजा सान तेरेज, लेनी रॉच बचप्या. ₹5000 दिवन ह्या फेस्ताचे पिरजेंत जाल्लीं आसात. आज ह्याच 15 तारखेर जल्मा दिवस आचरण करची. फिलोमिना फेर्नांडीस पेजार, फ्रेनिटा फेर्नांडीस उर्वा, प्रेसिला डिसोजा मुरनगर, आईवी पेरेरा मुरनगर, डायना पिंटो आंबेंबाळ, एलिस्टर सामुएल फेर्नांडीस कुवेट, डेरिक पिंटो आनी कुटाम अंतोनी कट्टे, जेराल्ड डिकोस्ता फातिमा, इग्नेशियस डिसोजा पेरमुदे, जेसिंता मिनेजेस गोवा, रॉय जोसेफ पेजार, रिचर्ड डिसोजा बचप्या, विल्फ्रेड आनी एडना डिसोजा सान तेरेज. ₹10,000 दिल्ली. क्लिफर्ड प्रीति डिसोजा बचप्या. ₹25,000 दिल्ली. बेनेडिक्टा रेबेल्लो बचप्या. सांगातास प्रायोजका सांत आंतोनीच्या ग्रोट्याक ग्रीन मॅट, राकेश डिसिल्वा सान तेरेज ग्रोट्याक, तशेंच हांगासर जुजे आनी मोरयेच्या इमाजींक
नोवेस LED लाइट्स हाडून बसोवच्यातली एडलिन डिकोस्ता फातिमा फेस्ताच्या संदर्भार ग्रोट्याक मिनियेचर आनी लायटिंग डेकोरेशन्स प्रवीण रॉड्रिगस बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स काई कंबा आयच्या सगळ्या फेस्ताक फुलांची जिवी तशें हेर मांडावळ क्लॉडियम फेर्नांडीस बचप्या आयच्या सगळ्या जेवणाचो खर्च वा जेवणाचे दान आसात तांणी नांव सांगचें नाका म्हूण सांगलां कोणाचें नांव सुकलां तर जायखन तांणी मुखार येजय अशें हांव विनवणी करता थोड्या फावटी वाचतना या बरयतना सुखची साध्यता आसा देव बरें करूं मॉन्सिंजर सांत आंतोनीच्या भक्तिकानो आंतोनी गट्टे सांत आंतोनीच्या प्रत्येक जावन भक्तिकानो आनी मोगाच्या सैऱ्यानो याजक बाबानो धर्मीक भयण्यानो रेलिकेच्या परबेचें धार्मीक सोबाण जालां आज संभ्रमीक आचारान सांत आंतोनू आमचो पात्रोनू जावं आमकां सदां आत्मीक सचेतन तुमकां सगळ्यांक ह्या सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या फेस्ताचे शुभ आशय ह्या परबी हांव पाठयतां ह्या वेळी मोठमें दिन वाचणेचें एक उतर सांगूंक खुशी व्हरता सादें जिणें मैपासी बुलोवणें ओटपण ना आवाज ताचे फुडें ना ते आसात आमचे विगार जराल भोवमानादीक मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोन मिसा बलिदान तांणी भेटयलां कुटाम मनशापणाचें फुडाराचो एकपटाचो माठो नियाळांनी तांणी फुलयला आनी बेसामाचो वाळो वळयला तांकां आज सक्कडी भक्तिकाच्या नांवान सांत आंतोनीची इगर्ज आंतोनी कट्टे तशेंच मोरी क्रिस्तांव सादार फिरगस आद्यापाडी हांगाचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संगी हांगाची मुखेली भक्तिका संगी तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान थँक्यू मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोराना ताळयो आमी एक फावटी उपरांत देवी येता प्रधान याजकाक आमी दिल्यो हांव आज देव बरें करूंक खुशयेन दिनवासणी पाठोवंक खुशी व्हरता आयच्या ह्या संभ्रमांत तांचो वेळ दिवन हांगासर आसले याजकांक विगारवार भोवमानादीक बाप मार्सेल सल्डाना अख्ख्या वारड्याक दितात जोगती मार्गदर्शना तांकां हांव म्हणटा देव बरें करूं बाप ग्रेगीर सल्डाना ह्या कुशीन आसले गरजेच्या कामा निमती ते गेल्यात आमच्या सांगात आसले वारड्यांत मालगडे विगार पेरमुदे अनभोगी पुर्वीत तरी जिणयेन सादे तांकांय दिनवास थंयसर विगारवाराच्या कुशीन आसा मानादीक बाप डॉक्टर रोनाल्ड कुटिना बचप्यांचे विगार संसदू जणवाये कोळसो आल्कंदाना आडळत्यान निपुणू तांकां जिणयेंत पुरासण ना बाप रोनीक दिनवास गुरपूर कायकंबाचे विगार बाप रुडोल्फ राविडेसा मोठव्यान आनी मोगान बाप रुडी हास्य आनी हस्कुरे आनी सुटसुडीत 14 वर्सां आस्पत्रेंत एवर रेडी आतां थंयसरी वावरांत आसात सांगातास गुरपुरांत गोवळीक वावरांत ऑलवेज रेडी बाप रुडी तांकां दिनवास बाप रोशन डिकोस्ता रोहित डिकोस्ता सुख जाली बाप रोहित डिकोस्ता घट्ट ताळो सुटयता जुआंव पावल दुसऱ्या केंद्रांत भक्तिकांचो कुलकुलो जुआंव पावल दुसऱ्या पुणशेताचे
आत्मीक निर्देशक वारड्यांत YCS निर्देशक आनी सचेतक तांकां दिनवास. बाप एंटनी क्लॅनी डिसोजा आज तांचेंय फेस्त एका लेखान सांत आंतोनीचें फेस्त. कृपा साधन रेक्टर उमेदवारांक तरबेतदार तांकां प्रेरणान दिल खूश करतात उमेदवार जातात उमेदवार आनी वारड्यांत आनी भायर विस्तार प्रवचनकार बाप एंटनी क्लॅनी तुमकां दिनवास. आमच्या सांगाता एक वाराड्या बायलो एक सोयरो सगळ्यांक प्रतिनिधित्व करच्या वाराड्या बायले सर्व याजकांक एका तरेचें प्रतिनिधित्व करचो एक याजक आसा. थंयसर बसला बाप रोहित ताच्या भोगलेन इल्लो लिपोनसो बसला हुशार मनीस. बाप नेल्सन ओलिवेरा सांपिगे विगार म्हजो इश्ट आनी सांगाती तो एक विशेश आता. आमकां 21 आयोग 21 आयोग म्हणटाना खंयच्या आयोगान कालें करचें म्हणटा थोडे घुसपट जाताना तळांतरकारांचो आयोग दी कमिशन फॉर मायग्रंट्स त्या दिशेन तांचें नांव जालें. आतां बिद्र्यांत आनी बोवारी आसचे उत्तर भारताचे या बडगा भारताचे हिंदीवाला दादले स्त्रियो वेगवेगळ्या सुवात्यांनी काम करचे हर एका म्हयन्याक एक पट सांपी गरजे घेतात दनपारांचे उपरांत दिसता. थंयसर मागणें ध्यान मिसांत वांटेली जातात आनी हाचे एक ह्या तळांतरकारांच्या ह्या अहल्यांक एक सांगात ताका एक किर्त थोड्या म्हयन्या आदी तो सुरवात जाल्ली ती सांपी घेत त्या वारड्याक मात न्ही खंयसर तेणें भोवारी कोण हिंदीवाला या नॉर्थ कर्नाटक इंडियांतले आसात तांच्या खातीर तशें खंयच्याय आयोगान खंयचींय कामां ह्या लोकां दिशेन वसूंक जाता हे दिशेन दाखोवन दिल्ले आसात. आनी तळांतरकाराचो आयोग तांचे दारी नांव आयलोलो आयोग जालो आनी भोंवती उत्तर भारताच्यांक तें सांगाता येवचें एक योग्य जालें अशें तांकांय ह्या दिसा हांव देव बरें करूंक म्हणटा. बाप नेल्सन ह्या सर्व याजकांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. हांगासर क्रिश्चन ब्रदर्स आसात जॉन पेरेरा आनी सांगाती सदांच संतुश्ट उल्हास ब्रदर्स ते. हांगासर आमच्या फिरगळेचो उपाध्यक्ष जॉन्सन डिसोजा आसा कार्यदर्शी सुनील डिसोजा आसा आनी हांगाची स्थळीय मुखेली आसात तांकां हांव दिनवास म्हणटा. हांगासर आयताराची प्रेरकां आसात तीं जेजूचे मिशनरी धर्मभयणी आमची म्हणली सिस्टां नांत आद्यापाडी जावं आंतोनी गट्टे देखून आमी शेजारची सिस्टां आमची म्हणचें अशें हांगासर आयताराची सचेतन दिवची सिस्टां आसात. सिस्टर फिलोमिना आनी सिस्टर शारोना. आतां सिस्टर शारोना थोड्या दिसांनी वेताना हांगा सिस्टर जोझफीना आयल्या आनी त्या सगळ्यांची स्थापक सिस्टर सेलिनाय आज हांगासर ह्या फेस्ताक आसा. ह्या सिस्टरांक आमी दिनवास म्हणटा. तशें हेर सगळीं हांगासर शेजारची सिस्टर आमची सिस्टरां ती व्हडा मोगान ती आयलेली आसात. धर्म भयणींक आनी धार्मीक भावांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर 3 दीस त्रिदूम आसली आनी ह्या वेळार बापू रिचर्ड डायसिजन बापू आयवान कापुजीन आनी ह्याच वेळी याजक बाप प्रवीण अशें तेग याजकांनी 3 दिसांनी आमकां एका नव्याच एका आध्यात्मीक बोवाराक व्हेलें. तांकां हांव दिनवास म्हणटा. ह्या वेळार हांगासर फातिमा वाडेचो गुरकार एका तरान ह्या आंतोनी गट्टेचोच गुरकार आमी म्हणा ताका ताचें नांव आमी सांगाचें म्हणना कळीत आसा. तो बँकांत आसलो क्लिफर्ड डिकोस्ता. बँकांत निवृत्ती पोरच्या पोरूच पूण ह्या वेळी भरपूर मुखेलपणाची भरती तो जाला ताकाय हांव ह्या वेळार प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणचे सांगात आस. राजेश डिकोस्ता पिरगज गवळी परिशद स्वार्थीक समितीचो सांदो गायनाचें सुंगाण ताच्या सांगाता छाप्याचे मेलविचारांनी ताचें आनी वेगवेगळे कामांनी तो सचेतन दिवनूच आसता. ताकाय दिनवास. ताच्या सांगाता गायन मधुर अभ्यास साबार आनी ताच्या सांगाता साबारशे आयज एकले दोग आसूंक पुरो हेर वेळांनी साबारशे वाजंत्रकार भोव अपुर्बायेचे आसात आनी तांकांय हांव म्हणटा तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान आभार. हांगासर ह्या फेस्ताक तयार जावन परच्या आयतारा एक नितळेचो वेळ आनी एक नितळेचो काळ म्हण आसलो.
वाड्याच्या तशें शेजारी मुखेल्या सांगाता फिरगज गोवळी परिशदेचे सांदे गुरकार आनी सान्या सांगाता फेलिक्स मातायस आनी प्रिया मातायस ती गोवळी परिशद सांदे आसात तांच्या संगी हांगासर सुमार 35 जाणां दवन आयलीं आनी 35 वयर आनी गड्यांनी नितळाय जाली तयाराय फुल्ली तोरणां सोबलीं आनी सगळें एक फेस्ताचें मूड रुता जालें गडये भितर तांकां हांव दिनवास म्हणटा आमच्या फिरगजेंत वेगवेगळे संघ संस्था करच्यातली तांक सोंको तले हांगासर जावं अद्यापाडीन ना पूण आमची म्हणली आलतार भुरगीं हांगाय आसात थंयसरी आसात आनी हांगाची आलतार भुरगीं सदां जिवाळ्याची सुखी संभ्रमाची नेणतुली दिरवीत तांकांय म्हजे दिनवास हांगासर 3.5 म्हयन्यां हांव धाकटें व्हडलें कामां जाता आसात सांतांतोचो ग्रोट्टो नवीकरण जालो थंयसर उदक रावतालें या रोमतालें थंयसर सगळें इंटरलॉक्स जालें सगळें प्लास्टरींग जालें आनीक थोडीं कामां जावंक आसात पूण सगळें कॅम्पसाकच एक नवी एक सोबाय एक नवी एक रूप दिलें आनी हाच्या सगळ्या फाटल्यान एकलो नावार्दीक आनी एक अनभोगीदार आसलो आनी तो आसा क्लिफर्ड डिसोजा बचपे वावरा अनभोगाचें तुपें ताकाय हांव फाटल्या 3.5 वर्सांत हांव वावर करून आसलो आनीक थोडो वावर ताच्या मुखार जावंक आसा ताका हांव दिनवास म्हणटा हांगासर आल्तार साक्रिस्तींत सगळें रेडी आसता ताच्या फाटल्यान आसा ग्रेशन सिल्वी डिकोस्ता तांकांय दिनवास आज ह्या फेस्ता वेळार हांगासर आसा डेरिक मोंतेरो डेल्सन मिडिया सगळे लोकांनी आजय पळोवंक आनी उपरांतय पळोवच्या बरी डेल्सन मिडिया प्रसारांत सबार आयडिया ताकाय दिनवास हांगासर आज मात न्ही वेगवेगळ्या संदर्भांनी रस्त्यात फुलांची विन्यास मॉडेल आनी ती आसात रेक्सन आनी स्विडल तांकांय दिनवास नावड्डीक मॅक्स कॅटरर्स आज आसात सांगातास सेंट एंटनी बेंडकारी आज आसात तांकांय लॅन्सिक रस्ता रवी स्टुडिओ गंजीमठा फोटोग्राफी करता ताकाय दिनवास आनी आयची दानी आसात मुर्तोमास दिल्ली आसात पिर्जेंत आसात आनी उदार प्रायोजकां आनी भक्तिकां आसात तांकां सगळ्यांक आनी तांच्या सांगाता फातिमा वाडेकारां ह्या फिरगजेची आनी ह्याच आंतोनी गट्टे इगर्जेची सांगाता आमची शेजारी सांत तेरेज वाडेकारां बचप्यांची आसात आनी नित्याधर वाडेकारां फेजारकारां आसात तीं सगळीं हांगासर येतात भक्तीन वांटेली जातात हात मेळयतात तांचे गुरकार आसात तांची मुखेली आसात आनी वेगवेगळ्या संदर्भांनी हांगासर हांवूय रावना या कोणी तरी आसनातल्या संदर्भांनी सगळें सुदारशितात त्या सगळ्यांकी हांव म्हणटा दिनवास आनी आज व्हडा संख्यान आमी चिंतल्या वरनी चड संख्यान म्हणल्या बरी उमेदीन भक्तीन तुमी आयलेल्यात तुमकां सर्व भक्तिकांक हांव म्हणटा सांत आंतोनीची इगर्ज तशेंच सद्या पाटी फिरगजे तर्फेन तुमकां म्हणटा थँक्यू गॉड ब्लेस यू सांत आंतोनी मुखार तुमची दादोसकायेची जिवितां सट्टीक दादोसकायेची जावं दी गॉड ब्लेस यू जालें 1-2 कळोवण्यो हांगासर आयतारा दीस सकाळीं 6:45 वरां 6:45 आयताराचें मीस आसा साबारशी तुमी येतात तुमच्या म्हायती हर एका मंगळारा सांजेर 5:30 वरांचेर हांगासर सांत आंतोनीच्या मानाक मीस आसा आनी ताच्या उपरांत सांत आंतोनीचें नोवेन आसा साबारशी तुमी येतात तुमकां हेरांकी येवकार आज नांव नाका म्हूण कोणें सगळ्यांक दादोशी जेवीचे म्हण ताणें मन केलां ताका दिनवास म्हणटाना सगळ्यांनी दादोशी जेवीचे कोण पयशिल्लीं आसात तांकां इल्लेशें पयलें अवकाश करून दिया बिरयाणी कबाब आनी वॉर्न हळें जेवण आसा दादोशी आसा सगळ्यांक पूण पयशिल्ल्यांक इल्लोसो पयलें अवकाश करून दिया अशें याजक आनी धार्मीक भाव भयणी याजकाच्या घरांत थंयसर जेवण स्विकार करते सांगतास तुमचे लागीं विनवणी आसा इल्ली नितळायची कॅम्पस फाटल्या दिसांनी नितळ करतच आसात मुखल्या दिसांनी करतली देखून आज फेस्ता उपरांत तें कस्तळ जावचें नाका तें एक सांत आंतोनीचें एक कॅम्पस नितळ जावन दी आमी केल्लेंगी या पियेल्ले थंय कंटेनर्स आसल्यार खंयसर बॉक्स आसा थंयसर घालच्याक तुमचे लागीं हांव विनवणी करतां आनी निमाणें गीत जातच पयलें याजक एकच तस्विरेक हांगासर मुखार येतले
ताचे उपरांत सगळी धर्म भयणी ती जी आज व्हडा मोगान आयलेली तांणी एक घडी तस्विरेक मुखार येजय अशें विनवणी करता. परत ह्या सकाळी धर्म भाव भयणींक तुमकां सगळ्यांक रेलिकेच्या फेस्ताची शुभाशय फाटोवन हे तुमचे दिनवासचे उतार सपयता. देव बरें करूं. सांत आंतोनी मुखांत्र देव तुमकां आशिर्वादांनी भरून दी. मोगाच्या भावा भयणीनो, विकार बा फ्रांसीस रोड्रिगस ताणें तोंड उक्तें करतना उतरांचो वालोस येता, प्रास येता, रिदम्स येता, रायम्स येता. आमी उलयतना तें खंयचें येना, पूण फकत आमच्या सगळ्यां तर्फेन वारडस विगारबार भोवमानादीक मार्सेल सल्डाना आनी साहा भेटून गेल्या याजकां तर्फेन सिस्टरां तर्फेन तुमच्या सगळ्यां तर्फेन तांकांय हांव एक बरें फेस्त मागतां. बरो खुशाली स्वभाव असो फादर फ्रांसीस राखणोचो संपादक जावन वर्काडी एक सोबीत इगज ह्या जगाचें घर आनी बांदून तो हांगासर आयला. हांगासर ताका राटावळ चड आसा, कित्याक म्हळ्यार आद्यापाड्यांनी हांगासर आंतोनी काट्टे 2 इगजांनी आत्मीक सेवा दिवचो वावरी करूंक आसा. हो सगळो संतोश परीर काळजान तो करनंत आसा. ह्या संदर्भार सर आमचे तर्फेन तांकां आमी सर बरें मागता. तांचो वावर सफळ जावं दी. सांत आंतोनीची मजत सरस्वतीचो आशिर्वाद सदांच तांचे सगळें आसूं दी म्हणून हांव ताका सर बरें मागतां. सांगता आसूं तुमकां सगळ्यांक बरें फेस्त मागता आसतना हाची सगळी वेवस्था भोव अपुरबायेन जाल्या. बरें क्वायर जालां, हेतूची भोव बरीकन मांडून हाडल्या. हांगाचे वाठारच भोव सोबीत सोंपता. इगजी सोबीत नितळ आसून हांगासर रावूंक मागणें करूंक येवंक खुशी जाता. भविश्या पयले फावटी आयिल्ल्यांक परत येवया म्हूण हांगासर खंडीत भोगतालें. देखून आद्यापाडी फर्गजेच्या गोळी परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी विशेष करून ह्या कपेला भोंवती आसच्या वाड्यांतल्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक वाड्याच्या गुरकाराक आनी हेर मुखेल्यांकी हांव अभिनंदन आनी बरें फेस्त मागतां. देव बरें करूं. उबें रावन संपणेचें गीत आमी गावया. तुका मोगान विंचून काडलो, सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो. देवा राजाक तूं साक्षी जालो, लोकांक देवा लागीं तुवें हाडलो. देवान तुका मोगान विंचून काडलो, सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो. देवा राजा तूं साक्षी जालो, लोकांक देवा लागीं तुवें हाडलो. सांत आंतोन बापा तूं आमकां जाय, ससाय तुजी आमकां लाभय. मागणी आमची आयकून वाडलाकय, सर्गी सुखाक आमकां पावय. सांत आंतोन बापा तूं आमकां जाय, ससाय तुजी आमकां लाभय. मागणी आमची आयकून वाडलाकय, सर्गी सुखाक आमकां पावय. पात्रोन तूं आमच्या मंदिराचो, शारोती तूं आमच्या काळजाचो. फाटलावता तूं सोम्या जेजूचो, सदांच आमच्या गरजांक पावसो. पात्रोन तूं आमच्या मंदिराचो, शारोती तूं आमच्या काळजाचो. फाटलावता तूं सोम्या जेजूचो, सदांच आमच्या गरजांक पावसो. सांत आंतोन बापा तूं आमकां जाय, ससाय तुजी आमकां लाभय. मागणी आमची आयकून वाडलाकय, सर्गी सुखाक आमकां पावय. सांत आंतोन बापा तूं
सांत आंतोन बापा आम्हा पासून विनंती कर भगेन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.